बेंगलोरातल्या कत्रीगुप्पे हांगासर एका घरात कर्नाटकाच्या आबकारी विभागान छापो मारून त्या घरातल्यान एकूण कर्नाटकाच्या रेटीत सुमारे 5 लाख रुपये किमतीचो गोयचो सोरो असा तो जप्त केलो आसा। एकूण 18 ब्रँडचो 152 लिटर गोयचो सोरो हो जप्त केलो आसा। या प्रकरणी घर मालक आसा तो पुरुषोत्तम तेका अटक केल्ली आसा। पुरुषोत्तम हो गोव्यातल्या दारूच्या दुकानदाराक संपर्क करतलो आणि तेंच्याकडल्यान बशींतल्यान ही दारू मागयतलो आणि आपल्या घरात स्टॉक करतलो। जेन्ना गोव्यातले दुकानदार बशींतल्यान दारू पाठयल्यानंतर त्यो बेंगलोरच्या थंय बस येता थंय थांबून ती कलेक्ट करतलो आणि मागीर तो घरात स्टॉक करून तो आपल्या लोकल कस्टमराक विकतलो अशी माहिती या वेळाचेर आबकारी अधिकाऱ्यांनी दिली आसा। या प्रकरणात आबकारी अधिकाऱ्यांनी पुरुषोत्तम यांचो मोबाईल जप्त केलो आसा। तसेच त्याच्या मोबाईलातही गोव्यातल्या दुकानदाराची बिलाही सापडलेली आसात। प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे।